Fuddari, chapter 16. गाजाचे दारवंटे. तेन्ना सॅमसन गाजा गेलो आनी थंय एक नायकीन ताका दिसतोच तो तिचेशी गेलो. सॅमसन हांगा आयला अशें गाजाच्या मनशांक कळना फुडें तांणी चारूय वाटांनी वेदो घातलो आनी शाराच्या दारवंट्याशीन पारो करून ताका आख्खी रात रावले. तर सगळे रात्री ते आनीक कांयच करूंक सोदिनासले. अशें चिंतून दीस उदेव पासून आमी रावुया, उपरांत ताका जिवेशी मारुया. पूण मैदानार पर्यंत सॅमसन अंथरुणार रावलो. उपरांत मैदानीर उठलो. शाराच्या दारवंट्याशी दारां तशेंच दोनूय खांबे घट धरले. ते मोडले, आडांबे आनी सगळें बुजांचेर उबारलें आनी हेब्रोनाक फुडो करून आसलेल्या दोंगरा वयर पासून व्हेलें. डिलायला सॅमसनाचो घात घेता. हाचे उपरांत सोरेकच्या फालक्यांत अस्तरेच्या मोगांत पडलो. तिचें नांव डिलायला. फिलिस्तिनी फुडाऱ्यांनी तिका भेट केली आनी म्हणलें, ताका फुलां माव आनी ताची एक व्हडली शोकती खंयची येता आनी ताका घोट बांदूंक आनी ताका आमच्या खाल करूंक आनी ताका कसो आमचे आदीं करूंक जायत हाची खबर काड. हाचे खातीर आमी दर एकलो तुका 1100 रुपयाचे नाणें दितले. डिलायलान सॅमसनाक म्हणलें, उपकार करून म्हाका सांग, तुजी व्हड शोकती खंय थावन येता आनी तुका बांदूंक आनी दोंबावंक कितें करूंक जाय? सॅमसनान जबाब दिलो, म्हाका जर 7 सुको नासलेल्या घोट दोरयांनी बांदलोलो जाल्यार म्हजी शोकती बिगडटली आसली आनी कोणूय म्हज्या मनशा परी हांव जातलो आसलो. फिलिस्तिनी फुडाऱ्यांनी 7 नवीं सुको नासलेलीं दोरां हाडलीं आनी तिणें तीं घेतलीं आनी ताका बांदलो. तिच्या कुडान फिलिस्तेवकार रावलोले आनी तिणें बोबाट मारली. सॅमसन, फिलिस्तिनेकार तुज्या आंगार येतात. तेन्ना ताणें तीं घोट दोरां उजो लागताच दोरां तुटोन तशीं तोडून वेतात. म्हणटोच ताचे शोकतेचो घूट अजून कळनासतना उरलो. तेन्ना डिलायलान सॅमसनाक म्हणलें, तूं म्हजीं फकांडां कोत्ताय आनी म्हाका फोटी मारताय. तर आतां म्हाका सांग, तुका बांदूंक कित्याची गरज? ताणें जबाब दिलो, जरी म्हाका केन्नाच वापरूंक नासलेल्या नव्या राजवांनी घोट बांदलोलो जाल्यार म्हजी शोकती वेतोली आसली आनी कोणाय मनशा सारको हांव जातलो आसलो. डिलायलान तेन्ना नवे राजू घेतले, ताका बांदलो आनी बोब मारली. सॅमसन, फिलिस्तिनेकार तुजेर आक्रमण कोत्तात. ताणें आपल्या कुडांत मनीस लिपोवन दवरलेले, पूण ताणें हाताक बांदलेले राजू सुतां जालोले परी ताणें मोडले. तेन्ना डिलायलान सॅमसनाक म्हणलें, आतां पर्यंत तूं म्हजीं फकांडां करीत आयलाय आनी म्हाका फोटी मारल्याय. सांग म्हाका, तुका घोट बांदूंक कितें गरजेक पडटलें? ताणें जबाब दिलो, जर तुवें म्हज्या केंसांच्यो 7 फांट्यो लुगटान बांदल्यो जाल्यार आनी त्यो घोट एकठांय करून दांड्यान बडयल्ल्यो जाल्यार म्हजी शोकती वेतोली आसली आनी कोणाच्याय मनशा परी हांव जातलो आसलो. तिणें फसलावन ताका न्हिदयलो. उपरांत ताच्या केंसांच्यो 7 फांट्यो लुगटान बांदल्यो, त्यो बोडयेन घट बडयल्यो आनी बोबाट मारली. सॅमसन, फिलिस्तिनेकार तुजेर आक्रमण करतात. तो आपले न्हिदेंतलो उठलो आनी बोडी तशें वीण ओडून भायर काडलें. म्हणटोच ताचे शोकतेचो घूट कळनासतना उरलो. डिलायलान सॅमसनाक म्हणलें, जेन्ना तुजें कालीज म्हज्या वांगडा ना, तुज्यान म्हजो मोग कोत्ताय म्हूण कशें सांगूंक जाता? 3 फावटी तुवें म्हजीं फकाणां केलीं आनी तुजी व्हड शोकती खंय थावन येता ती सांगूंक ना. आनी दिसाच्या दिसा ती ताका सोतावंक लागली. ताचे पाटीक लागली आनी तो आयकून थकलो
आनी मरणाचे पिडेंत पावलोलो कसो जालो. शेगी ताणें सगळें तिका सांगलें. ताणें तिका म्हणलें, कातर म्हजे तकलेक केन्नाच लागोंक ना, कारण हांव म्हजे आवयच्या कुसव्यान थावन देवाक संस्कारलोलो जालां. म्हजे केंस नासल्यार म्हजी शक्ती वेतोली आनी म्हजी गोठाय ना जातोली आनी कोणाय हेर मनशां सारको जातलो. ताणें खरेंच तिका सत सांगलां म्हूण डिलायलाक आतां गमलें. तिणें फिलिस्तिनी कुंवरांक हो संदेश दिवन आपोवंक धाडलें, एकूच पावट परत यात, ताणें म्हाका सगळें सांगलां. आनी फिलिस्तिनी फुडारी आपल्या हातांनी दुडू घेवन तिचे सोशी आयले. तिणें फसलावन आपले उंटयेंत सामसनाक न्हिदयलो आनी एका मनशाक आपयलो आनी ताचे तकलेच्यो केंसांच्यो 7 फांट्यो कातरून उडयल्यो. अशें पयलेच फावट तिणें ताका दोमायलो आनी ताची शक्ती गेली. तिणें बोब मारली, सॅमसन, फिलिस्तिनीकार तुका आक्रमण कोत्तात. तो न्हिदेंतलो उठून ताणें चिंतलें, पावटीचे पावटी हांवें केलां तशें हांव सारको मेकलो जातलो. पूण सर्वेस्पराची शक्ती ताचेर वेदी कडसरली म्हूण तो नकलो आसलो. फिलिस्तिनीकारांनी ताका धरलो, ताचे दोळे उमटून काडले आनी ताका गाजा व्हेलो. दुपेट सांकलींनी ताची हात पांय बांदले आनी बणकणीन दांत्याचो फातर भोंवडावंक तो आपलो वेळ सादतालो. ताचे कातरलेले केंस परत वाडूंक लागले. सॅमसन सूद घेता आनी ताचें मरण. फिलिस्तिनी फुडारी दागोन आपल्या देवाक व्हडलो योद्ध भेटोवंक जमले आनी आपल्या समारंभा समयार तांणी म्हणलें, आमच्या हातांनी आमच्या देवान सॅमसन आमच्या दुस्मानांक सोंपून दिला. आनी आपल्या देवाक पळयना फुडें लोकांन ताका मारलो आनी आड्डून ताची वाखाणणी केली. आमच्या देवान आमच्या हातांनी सॅमसन आमच्या दुस्मानांक सोंपून दिला. ताणें आमचो देश पाड घालो आनी आमचे मदल्या पुस्कळ जाणांक ताणें जिवेशी मारले आनी तांचीं काळजां खुशालकायेन भरलोलीं आसतना तांणी बोब मारली. सॅमसनाक हाडात, मौज मारूंक म्हूण तोच बणकणीन थावन सॅमसनाक हाडूंक लायलो आनी ताणें तांचे मुखार जायते खेळ केले. उपरांत खांब्या मोदें ताका उबो दवरलो. तेन्ना सॅमसनान ताच्या हाताक धरून वतालो त्या भुरग्याक म्हणलें, ही इमारत सांबाळटात त्या खांब्यांक हात लावूंक म्हाका लागीं व्हर. हांव तांकां तेंकून रावंक सोदतां. ती इमारत दादल्या आनी बायलांनी भरलोली. सगळे फिलिस्तिनी फुडारी थंय आसले. सुमार 3000 दादले आनी बायलो दाब्यार थावन सॅमसनाचे खेळ पळयतालीं. सॅमसनान सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी आड्डून म्हणलें, सर्वेस्परा देवा, हांव प्रार्थना म्हजो ugddas कर. हे पावटी देवा म्हाका novean xokti दी आनी म्हज्या दोनूय दोळ्यांचें सुdd एकच फाराक म्हाका घेवन दी. आनी इमारत सांबाळटल्या मदल्या 2 खांब्यांक सॅमसनान धरले. आपल्या उजव्या हातान एकाक आनी दाव्या हातान दुसऱ्याक वेंग मारली आनी आड्डून म्हणलें, फिलिस्तिनीकारां वांगडा म्हाकाय मरून दी. आपल्या सगळ्या बोलान ताणें घट धरून इमारत आडयली आनी फुडाऱ्यांचेर आनी थंय आसलोल्या लोकांचेर इमारत पडली. आपल्या मरणा वरवीं ताणें मरण हाडलें. तांची संख्या आपल्या जिवितांत जिवेशीं मारलोले ताचेहून चड आसली. ताचे भाव आनी ताचे बापायचें आनी खेम कुटूंब आयलें आनी ताका उखलून व्हेलो. तांणी ताका व्हेलो आनी मानोआ ताच्या बापायच्या फोंडांत जोरा आनी एशातोल तांचे मदलें पुरलो. ताणें इस्रायलाचें फुडारपण 30 वर्सांक चलयलें. देवाचें उतर.